Dewa tu amsorum ikra pan pants. A11, page 5. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे सुरस्फोर तुमचे सोफे आसो ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता तिसऱ्या वर्साचो उगडास करून लुईस जुझेपो ह्या आमच्या भावा खातीर देवान ताची काकलूत करून शास्त्रीक विसव ताका फावो करूंक ताचे खातीर मागुया. सोम दिसा निमतान आमी मागता पर्सी फेर्नांडीस. काजराचे वरोस मनयतात मायकल आनी केर्मिला ट्रवासो. तांचे बरोबर तांचे खातीर मागता आसतना दुसरी आमची भावां भयणां जी आपलो जोम दीस मनयतात काजराचे वरोस मनयतात तांकांय सगळ्यांक मागण्यांत दवरून देवाची कृपा देवाची मजत देवाचो आशिर्वाद तांकां फावो जावंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बापां बरीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध हे बसत भाग्यान सदांच सांगवार मारे सगळे ते तुका आनी भोगतात आनी तुमकां बाबा वयनो म्हजे खातीर आमच्या विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पत्वेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. जे कितें आमी मागूंक आयले ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. बापा तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां सगळ्यांक बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सगळ्या जानवरां मदें सोरोप चड शिटूक आसलो. ताणें बायलेक म्हणलें, बागेंतल्या सगळ्या झाडांची फळां खायनाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें? बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, बागेंतल्या रुखा मोदेकात एक रूख आसा, ताच्या फळां विशीं देवान सांगलां. तुमी मोरणांक सांपडोना जावंक त्या रुखाचें फळ खायनाकात, न्हय म्हणून ताका हात पर्यान लायनाकात. तेन्ना सोरपान बायलेक जबाब दिलो, हें खरें न्हय. तुमी मोरची नात. ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें वळखूंक तुमी आपणा भाशेन जातल्या म्हूण देव बरो जाणो. म्हणटच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जानवान जोडून घेवंक बुलोवपी अशें बायलेक दिसलें देखून तिणें तें फळ काडलें आनी खेलें. आपल्या घोवाकूय दिलें आनी ताणें तें खेलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगली आसात म्हूण तांकां गमलें. त्या पासत तांणी अंजिराच्या झाडाची पानां शिंवलीं आनी बेंडाक बांदूंक पेंगटाक रुमाल केले. सांजेचे शितळ वारें मारतना सर्वेस्पर देव बागेंत भोंवतालो तेन्ना तांणी ताचो ताळो आयकलो आनी बागेंतल्या झाडांनी दादलो आनी ताची बायल सर्वेस्परा देवाचे नोदरे मुखावेलीं लिपलीं. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें मुनीस कितलो बागी, सगलीं म्हणुया. गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें मुनीस कितलो बागी. गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें फातकाचें खोत जोर धुवन काडलें मुनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोड कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जोर आडगानात तो मुनीस कितलो बागी. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें मुनीस कितलो बागी. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो, म्हजे पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हटलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें मुनीस कितलो बागी. देखून भोक्तिवंत मनशां आकाताच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें. बुट्टेचीं उदकां कितलीं उंच चोडूंक ती ताका लागचीत नात. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें मुनीस कितलो बागी. तुज्या गोपांत हांव रिपून रावतां. आकाताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सोडभोंवती सुटकेचे उल्हास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें मुनीस कितलो बागी. उद्गाराक उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. तुज्या पुताची उतरां आयकुचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy.
सर्वेस्पर तुमचे सोवियांसो तुमचे सव्यासो मार्गू पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान मोहिमा तुका सौम्य जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सरून सिदोनचे वाटेन देकापोली प्रांता मदल्यान गालिलियाच्या दोर्याशी गेलो. तेन्ना कोण एकल्या भेऱ्या मोन्याक ताचे सोरचें हाडून ताचेर हात दवर म्हूण मागलें आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हळें, एफाता म्हणजे उक्तो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बानपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तो तांकां फर्मायतालो तितली उदीक ती पोरकोट करतालीं आनी तितली उदीक अजाप जावन म्हणटालीं. हाडें सगळें बरें केलें. ताणें भेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा आयची दोन्ही वाचपां आमकां देवान दिलोलो दर एक सांदो आमी बरे भाशेन वापरून तातूंतल्यान ताचे मोहिमे खातीर वावरूंक आनी मोहिमा परगटूंक आमकां उगडास करता. पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्या वाचपान सर्वेस्परा देवान सगळें रोचलां आनी दर एक वस्त सर्वेस्परान रोचून आमकां सांगतात रोचलें तें सगळें पळयोवन देवाक बरें दिसलें. दुबावा वरेन देवान सगळें बरें रोचलां आनी आखरेक मनशाक हे सगळे रोचणेचो एक मुकूट कसो ताणें रोचलो आनी ह्या मनशाक रोचून दर एक कुडीचो सांदो मनशाक देवान फावो केलो. जाल्यार बाबा आयच्या ह्या पयल्या वाचपान देवान रोचलोली मनशाक आनी ह्या मनशाक फावो केलेलो दर एक कुडीचो सांदो कोण परी मनीस वायट वस्तून उजार करता वापरता हाची खबर ह्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. देवान आदाम एवेक आपल्या सारक्याची आपल्या रुपाची रोचली. सगळें बरें तें देवान तांचे खातीर रोचलें. पूण एकूच झाड जें रोचलें आनी त्या झाडाचें फळ खायनाका म्हणून देवान तांचे लागीं मागलें. मनीसपणाची ही अस्कोताय हे भाशेन ताळणी थंयसर येता आनी जो देंवचार सोरोप थंयसर जें फळ खायनाका म्हूण येवंक एवेक हे ताळणेंत घालता आनी हे ताळणेंत एव पडटा आनी आपल्या हातांनी ह्या झाडाचें फळ काडटा, आपल्या तोंडान तें खाता आनी त्याच बरोबर आपल्याच हातांनी आपल्या सांगात्याक आदामाकूय बी तें फळ दिता. देवान खायनाका म्हटलेलें, देवान करिनाका म्हटलेलें तेंच ती देवानूच दिलोल्या ह्या आपल्या कुडीच्या सांद्यांतल्यान ती हें पातोक आदारतात. जाल्यार बाबा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां देवान रोचलेले हे दर एक कुडीच्या सांद्या वरवीं कोण परी मनीस देवाक वाखाणटा, देवाची पोरगोटणी करता, देवाक गोवायकी दिता ती आमकां आयकूंक मेळटा. जेजून साबार पिडेवंतांक बोरींग केली आनी आयच्या शुभ वर्तमान सांगता एका भेऱ्या मोन्याक जेजू चडशें हाडटात. ताका उलोवंक जायनासलें, ताका आयकूंक येनासतलें. जो सांदे देवान ताका दिलोले ते ताचे मोहिमे खातीर ताच्यान ही आपल्या अस्कोतायेक लागून खंय वापरूंक जायनासलें. आनी त्या वेळार जेजू ह्या मनशाक कुशीन व्हरता आनी थिपी लावन आपली बोटां ताच्या कानान घालता, ताच्या जिबेक लायता, तोंडाक लायता आनी ताका बरो करता. ताचे बानपास सोडटा आनी हे कुडीच्या सांद्यांतल्यान तो देवाक पोरगोट करता. कित्याक हाचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता ताची जीब सुटले उपरांत ताचे कानाचे पोड्डे उक्ते जाल्या उपरांत एफाता उक्तो जा ही जेजूची उतरां आयकून ह्या मनशाक बरेंपण मेळटा तेन्ना हो मनीस
जोरी जेजून ताका सांगलें तूं सांगो नाका आपलें नांव परगट करिनाका तरी देवान दिलेले आपल्या सांद्या वरवीं तो देवाची महिमा परगट्टा जेजूची बरी खबर सगळ्यांक सांगता भावम भयणो तुका आनी म्हाका देवान दर एक कुडीचो सांदो फावो केला आनी आमकां सगळे गरजेचें तें कुडी वाटेन फावो केला ह्या सांद्या वरवीं तूं आनी हांव जेजूक नाकारतात काय ह्या सांद्या वरवीं तूं आनी हांव ताळणेंत पडटाव काय ह्या सांद्या वरवीं तूं आनी हांव पातकाची गुलामां जाताव काय वो देवान दिलोलो दर एक सांदो ताचे मोहिमे खातीर आमी उजार करताव काय ह्या सांद्या वरवीं बरें आसा तें उलोवंक बरें आसा तें करूंक बरें आसा तें आयकूंक बरें आसा तें पळोवन आमी ताका मोहिमा दिताव काय ताका गोवाय दिताव काय भवमडेनो तुजेर आनी म्हजेर दवरलेलें आसा देवान दिलोलें आसा तें सगळें बरें आनी बरें तेंच देव आमकां फावो करता पूण कोण परी ती आमी उजार करचे कोण परी ताचो आमी वापर करचो तें तुजेर आनी म्हजेर दवरलेलें आसा देखून आयच्या दिसाक ही मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवान दिलेलो दर एक सांदो आमी बऱ्या कामाक वापरूंक तातूंतल्यान बरेंपण दुसऱ्यांक मेळोवन घेवंक आनी हे भाशेन देवाचे व्हडते मोहिमे खातीर आमी वावरूंक तुका आनी म्हाका आदार कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया भेटोवन एक आमी गायन गावया तुकाच बापा C308 पान 40 C38 पेज 44 Tukac Baba, Zor Moce, Vita Tuka Egane. Tukac Bogdan, Zor Moce, Tuce se Kokasheve. Moce Hakve, Moce Paige, Svika Korata Koshi. Samojmo odkąd koru, szukomoc soglianiu. Tukac mapat, zomocie, inta tuka jedanie. Tukac mokam, zomocie, tucze se kokaszemy. म्हज्या भवमडेनूय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या तें बलिदान आपल्या मनान मोहिमेक आमच्या नाके पळोवन शुभेच्छा दाखवा सर्वेच पळोवन मोगाळ बाबा आमच्या रोजनारा उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी हे पुरी आमचे उसोक्त कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्विसभर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवायसो आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परादाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगटां थीर बरवर्शान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकतां देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पद तो स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी
ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपली आशीसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नोफियान थंय वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेज घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नोव्या Bavartați gut purgutuyam, Jesu melo, Jesu chivonsala, Jesu novian hietolo. Bapa, Jesuच्या मोर्दांचो आनी पुनर्जीवन पडांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंगळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबांबरेंची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची ही पवित्र मिसाचे भेटेन आपआपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुजे, भाग्यवंत धरून दोता, आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा, सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक भवमडेनो देवान आमकां आपल्या सारक्याची आनी आपल्या रुपाची रचण्यान दोरेक जिविताचो दोरेक कुडीचो सांदो देवान आमकां फावो केला. हे देवान आमकां रचल्यान आनी ह्या कुडीच्या सांद्या वरवीं ताच्या बरेपणा खातीर आमी वावुरल्या, ताचे मोहिमे खातीर आमी वावुरल्या जाल्यार ताणें आमकां आदार फावो केला, ताणें आमकां बेसांव फावो केला, ताणें आमकां गरजेचें तें सगळें मेळोवन दिलां. ह्या वेळार असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन दिनवाशी मनान उपकारी काळजान सगळीं बराबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवोस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशें येता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. समेची शांती सदां काल तुमचे सोवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कथली
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुपाकी. परमेस्पोर राजोत परमेस्पोर म्हाका चोरयता क्रिसमसा वेळार आमी गायन गावया. D35 पान 60 आनी 60, D35 पेज 66. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालसींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सडवणे खातीर सुफोळ कर. होच जावं आमचो संतोश. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपदवेता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाचें गायन गावया. R30 आनी 8 तुज्या हातान, पान 109 आनी 6, R38 पेज 196.
Ina